सायबर क्रायम सेलाक ते गेले, दे हॅव स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेटिंग. एटलीस्ट तूं तितले तरी क्रेडीट दिता पोन्नार पर्रीकर गव्हर्मेंटाक? ना, पण तुका सांगचें म्हणल्यार एप्लिकेशन हांवें केलें 2 तारखेक आनी म्हाका दिसना 2 तारखेक एप्लिकेशन करून इतल्या सेन्सिटीव मॅटरान ताचेर मात तरी कितें एविडन्स डिस्ट्रॉय ना जावचो म्हणून इमिजिएटली कितें तरी रिएक्शन आसूंक जाय. म्हाका काल 10 तारखेक लेटर आयला. ना, 2 तारखेक दे वर बिझी. तें बी तुका सांगता हांव, म्हाका 6 तारखेक काय 7 तारखेक हांव क्रायम ब्रांचान स्वता गेला म्हजे केसीचें कितें जालां स्टेटस काय विचारपाक. ताजे मागीर 2 दिसांनी म्हाका लेटर आयला. इमिजिएटली काय म्हणल्यार विदावट आय गोईंग देर कांय येवंक ना. सो यू डोंट गिव एनी क्रेडीट टू पुलीस फॉर इन्व्हेस्टिगेशन? इट इज नॉट अबाउट गिविंग क्रेडीट. हांव कोणाक क्रेडीट दिवप आनी ना क्रेडीट दिवप हाचो प्रश्न ना. पण म्हाका एक हें जालें की जेन्ना कंप्लेन फायल केली इमिजिएटली ताजें रिएक्शन आसूंक जाय आसलें. तें रिएक्शन इमिजिएट नासलें, ताका टायम लागलो. गव्हर्नराक तेंच तुका सांगता, जो प्रेशर बिल्डअप जावपाक जाय गव्हर्नराक पर्यंत मॅटर व्हरचो पडलो. ताजे मागीर म्हाका स्वता क्रायम ब्रांचान वचचो पडलो. ताजे मागीर म्हाका वतकूच 3 दिसांनी क्रायम ब्रांचान बी हांव वचून ऑफिसरा कडेन डिस्कस करतकूच 3 दिसांनी म्हाका हें आयलें. तुवें एक प्रेस नोट काडलो, तेतून तें म्हटलें की बीजेपी गव्हर्मेंट हांगा आसा आनी ती बीजेपीची स्पोक्समॅन म्हणून केस इन्व्हेस्टिगेट करना म्हणून. आतां अगेन परत बीजेपीचे गव्हर्मेंटूच आसा आनी बीजेपीचेच होम मिनिस्ट्री अंडर पुलीस काम करता. तेंच तुका हांव सांगपाचें की बीजेपीचे गव्हर्मेंट हांवें म्हाका कित्याक म्हणचें पडलें की बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसा आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करना, कित्याक कंप्लेन फायल करून ताचेर कांय रिस्पॉन्स नासलो. हांवें गव्हर्नराक म्हाका मेळचो पडलो. हें जावंक जायना. प्रत्येक सिटीजन वचून प्रत्येक केस फायल करतकूच वचून ऑनरेबल गव्हर्नराक डिस्टर्ब करूंक शकना. 24 वरां भितर रिस्पॉन्सूय मेळपाक तुका डिफिकल्ट ना. 24 वरां भितर 48 आवर्सा भितर दी न्ही. 24 वरां भितर दिनाका. 2 दिसां भितर दी, 3 दिसां भितर दी. 8 दीस लागूंक जायना केसीक रिस्पॉन्स मेळपाक. इतले तरी म्हाका दिसना 8 दीस लागत. नॉर्मल टेंडन्सी, कित्याक तिजेर कंप्लेन फायल करतकूच एटलीस्ट म्हाका इमिजिएटली तांच्यांनी लेटर सुद्दां सोड, एटली ओरल कम्युनिकेशन कितें तरी येवन तांच्यांनी विचारूंक जाय आसलें म्हाका. पण 7 दिसां भितर तुवें मायंड तुजें प्रिज्यूम केलें की ते एक्शन घेवचें ना. प्रिज्यूम करपाचो प्रश्न ना. ते खुबशे गजाली आसा फ्रॉम माय ओन सोर्सीस ऑल्सो. म्हाका जें कळलें की ते एक्शन घेवपाक सोदनासले मिनाक्षी लेखीचेर. आय वेंट ऑन दॅट. जस्ट इलेबोरेट ऑन दीस. म्हजे खुबशे सोर्सीस आसा फ्रॉम वेअर आय गेट इन्फॉर्मेशन. थंयच्यानूय म्हाका कळ्ळें की द गव्हर्मेंट इज नॉट सो सिरियस ऑन टेकिंग एक्शन ऑन मिनाक्षी लेखी. त्या खातीर आय हॅड टू टेक अ फर्दर स्टेप टू प्रेस फॉर आवर डिमांड टू अरेस्ट मिनाक्षी लेखी फॉर वॉट एवर शी इज डन. आतां सद्या विश्वास आसा काय ना पुलिसांचेर? पळोवया न्ही कितें जाता तें. हांवें तुका सांगलें म्हजो विश्वास आसप आनी नासप हाजेर खूब फरक आसा. हेच क्रायम ब्रांचान हांवें आनिकूय सेपरेट कंप्लेन्स केल्ल्यो आसा, ताजेरूय फनिली अजून कांय जावना. सो विश्वास आसप नासप इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग, नॉट ऑन वन थिंग. You are one person who brought politics into entire Tarun Tejpal case. मोदी पॉलिटिकल हें घातलें की ती बीजेपीची म्हूण हें करपाना, तो काँग्रेसचो म्हूण हें करपाना. दीस इज एक्चुअली एन आयडियली ओपन एंड शट केस की तेजेर एलिगेशन आसा, इट इज बीइंग इन्व्हेस्टिगेटेड. पॉलिटिशियनांनी आनी तुज्या सारक्या लोकांनी कित्याक इंटरफियर जावचें मदीं? पळय, हांव स्ट्रेट सांगता की पॉलिटिशियनांनी कित्याक आनी म्हज्या सारक्या लोकांनी कित्याक इंटरफियर जावपा जाय. हांवें खंयच तरुण तेजपालाच्या केसीन हो रायट काय तो रॉंग आनी तो सारको आसा तो रॉंग आसा हें म्हणना, कित्याक इट इज कंप्लिटली अप टू द इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी टू फायंड आउट बेस्ड ऑन द एविडन्स एंड एवरीथींग. आनी हांवें सदांच सांगलां तो जर चूक आसा जाल्यार ताका जो स्ट्रॉंगस्ट पनिशमेंट आसा तो दिवचो, कितें हें आनी परतें कोणें रिपीट करचें न्हय. हांव हातून इनवॉल्व जावपाक आनी मिनाक्षी लेखीचेर केस फायल करपाक एक रिजन म्हणल्यार मिनाक्षी लेखी ही भाजपाची राष्ट्रीय प्रवक्ती जावन आसा, स्पोक्स पर्सन जावन आसा. ती सुप्रीम कोर्टाची लॉयर जावन आसा. तिका कायदो म्हणल्यार कितें तो खबर आसा आनी कायद्या बरोबरूच तिका हें खबर आसूंक जाय की एका विक्टिमाचे असले केसीन नांव डिस्क्लोज करप म्हणल्यार त्या विक्टिमांक कितलो मेंटल हॅरेसमेंट जातलो पळय तो. आतां म्हाका पॉलिटिकली क्रिटिसायज करपाक खूब जाण करूंक शकता, क्रिटिसायज तूं हातून गेलो. पण तूं जर स्वता आपूण त्या पोजिशनान गेलो की सपोज ही तुजीच कोण तरी भयण आसली, तुजें गर्लफ्रेंड आसलें, नाल्यार तुजी बायल आसली, नाल्यार तुजी कोणूय रिलेटीव आसली, जाल्यार तूं विचार कर की तुजे खंयच्या रिलेटिवाचें नांव अशें डिस्क्लोज जावप ताका कितलो मेंटल हॅरेसमेंट जातलो. आतां नॉर्मल खंयच्या मनशाक जर हें ऑफेन्स केल्लो जाल्यार ताजेर कदाचित इमिजिएटली एक्शनूय जायत आसलें. हाय प्रोफायल मिनाक्षी लेखी असल्या कारणान आनी हांगा तांच्याच सरकार असल्या कारणान तिका प्रोटेक्ट करूंक शकता. पण जे दिसा हाय प्रोफायल मिनाक्षी लेखी तिणें केल्ले क्रायमा बद्दल जेन्ना तिका पनिशमेंट जातलो तेच दिसा ही न्यूज सगळ्या लोकांक क्लियरली कळटली की असले केसींनी विक्टिमाचें नांव जें आसा, जर कोण लोक विसरल्या सुद्दां, कोण ब्रश जर कोणाची मेमरी जावना जाल्यार तांकां क्लियर जातलें की असले केसींनी विक्टिमाचें नांव कोणेच डिस्क्लोज करूंक जायना आनी कायदो धाकट्यांक आनी व्हडल्यांक सारको आसता म्हणून. हें मेन रिजन आसलें म्हणजे हे केसीन इंटरफियर जावपाक. ओके, एक वटेन सुनील कवठणकर, NSUI वायस प्रेसिडेंट, गोवा चॅप्टर अश्यो हाय प्रोफायल केसींनी इंटरवीन जाता, आपले कितें एप्लिकेशन्स घालता. दुसरे वटेन गोंयचे यूथ रिलेटेड इश्यूज आसा पळय तेतून NSUI केन्नाच आवाज काडटना दिसता. पण म्हाका मातशें सांगल्यार तुमी म्हाका दिसता बरें खंयचे यूथ रिलेटेड, कित्याक पळय तुका सांगता भ्रश्टाचार हो यूथ रिलेटेडूच इशू. भ्रश्टाचार म्हणटा पळय हातून आमचो समाज
काबार जाता, आमचें भविश्य काबार जाता, कोणाचें भविश्य काबार जाता, आमच्या युथाचेंच भविश्य काबार जाता. तो सांबाळपाक आजचे भ्रष्टाचार प्रिव्हेंट करप खूब इम्पॉर्टंट. ड्रग्स रिलेटेड इशू, ड्रग्स युथाचो न्हय, स्टुडंट्सांक काबार करता, युथांक काबार करता. हालींच खंयच्या न्यूज चॅनलाचेर खंय तरी ड्रग्स येतना दाखयले, कोण काबार जाता हातून, युथूच काबार जाता न्हय. हाका जर तुमी युथ रिलेटेड इशू म्हणटा जाल्यार कित्याक युथ रिलेटेड इशू? तुम्ही ती कॅम्पेन घेतली, से नो टू ड्रग्स, आय डोंट वॉन्ट ड्रग्स. ती कॅम्पेन फक्त काँग्रेसच्या टायमार जाली. ना, म्हाका दिसना की आमी ती फक्त कॅम्पेन घेतली आनी सोडली म्हणून. ही कॅम्पेन म्हाका दिसता NSUआन जितले ड्रग्साचे अगेन्स्ट ऑर समाजान जाल्ले वायटाच्या अगेन्स्ट जितले झगडल्या तितले आनी खंयचेच ऑर्गनायझेशन जावं ते स्टुडंट ऑर्गनायझेशन ना दुसरे खंयचे ऑर्गनायझेशन झगडूंक ना. कित्याक आमी सगळी स्टेप्स केल्या, इवन कोर्टान वचचें पडल्यार कोर्टान गेल्या आनी फक्त प्रसिद्धी खातीर प्रेस नोट काडून किंवा प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन थंय काबार करूंक ना. आमी कोर्टान गेल्या, कोर्टान झगडल्या, गव्हर्मेंटा कडेन गेल्या, गव्हर्नरा कडेन गेल्या, सगळ्या स्तराचेर गेल्या. एका केसीन गेला. हय, आनी खंयच्यो फुडल्यान येता ते केसीन गेल्या. सध्या कोस्टल बेल्टान जे ड्रग्स जाता ताजे बद्दल ओके तूं म्हणटा यूथ एंड ड्रग्स, ताजेर तुमचो आवाज कित्याक ना? सध्या जे वॉटेवर करप्शन जाता ताजेर कित्याक आवाज ना? तूं म्हणटा करप्शन जाता हाजेर आवाज ना, ताजेर ना. खंयची गजाल जेन्ना तूं लायमलायटीक हाडटलो, खंयची गजाल जेन्ना तूं कायद्याच्या दारान व्हरतलो तेन्ना तुजे ताजेर प्रॉपर स्टडी आसूंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, खुबशे लोक आज जाल्या कसले हाजेर एप्लिकेशन केली, खंयूय कंप्लेन केली, कितें केली, बेश्टोच बोवाळ केलो, 2 दीस प्रेस नोट काडले, प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, काबार. ती करपाची आमची संवय ना. आमी जर खंयचो इशू घेता जाल्यार तो प्रॉपरली स्टडी करून घेता. आनी म्हाका तरी दिसता आमचे खुबशे इशूचेर सद्या स्टडी आसा, फ्रॉम कजिनोज टू ड्रग्स टू नायजेरियन्स, एवरीथींग. आनी एट रायट टायम वी आर गोइंग टू कम अप विथ अ प्रॉपर क्वेश्चनर टू द गव्हर्नर, टू द गव्हर्नमेंट एंड विथ प्रॉपर डिमांड्स ऑल्सो. सध्या खंयची स्टडी चल्ल्या तुमची आतां जे इमिडिएट आमी एक्सपेक्ट करू शकता? कितें आसा तें आमचें इंटरनल डिस्कशन हांव तुका हांगा ऑन दीस प्लॅटफॉर्म आय कॅनॉट डिस्क्लोज, कित्याक ते खुबश्यो गजाली भितर हॅम्पर जातल्यो. टील द टायम वी डोंट कम टू अ प्रॉपर कंक्लुजन. सारको प्लॅटफॉर्म सामकें आमचें जो प्रायमरी स्टडी जी आसा ती कंप्लीट जाल्या शिवाय हांव डिस्क्लोज कांय करूंक शकना. जेन्ना काँग्रेस पावराचेर आशिल्ली तेन्ना BJP युवा मोर्चा वॉज एक्टीव ऑन द स्ट्रीट अगेन्स्ट दी पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्मेंट. सध्या BJP पावरान आसतना NSUआय खंयच्याच पॉलिसीक घेवन असो रस्त्यार आयिल्लो दिश्टी पडना, एजिटेशन केल्लें दिश्टी पडना. आतां तुवें जें सांगलें की BJP एक्टीव आसले रस्त्यार येवपाक, म्हाका दिसना ना ते भ्रश्टाचाराचेर कित्याक रस्त्यार आयिल्ले, ना ते ड्रग्सा खातीर कित्याक रस्त्यार आयिल्ले. म्हाका तरी याद ना. आमचें सरकार सुद्दां आसतना आमी झगडल्या, आमी भ्रश्टाचाराचेर झगडल्या, ड्रग्साचेर झगडल्या. आनी आतां सुद्दां जशें हांवें तुका सांगलें प्रत्येक गजालीक टायम दिवपाचो आसता. ते महाभारतान काय रामायणान सुद्दां ते कितें आसा, कोणाची पापाचो घोडो भरूंक जाय म्हणून 100 पापां गावपाक जाय. टायम कितलो दिता तूं? टायम दिवपाक तुका सांगलें हांवें. प्रायमरी स्टडी केल्या शिवाय जर बॉब मारपाक खूब सोंपी. बॉब कोणूय मारूंक शकता वचून गेलो आनी हें रॉंग तें रॉंग तें रॉंग. पण अल्टिमेटली तुका क्वेश्चन येतलो, बाबा कितें रॉंग, कशें रॉंग, तें कशें रॉंग आनी कितें रॉंग तें घालपाक विचारूंक तुजी कॅपेसिटी आसूंक जाय. सो आमचो ताजेर स्टडी चल्ल्या. तूं हें समजूं नाका की आमी रस्त्यार येवचे ना. म्हाका तरी दिसना आमचेच इतले आनी एक्टीव तांचे खंयचेच ऑर्गनायझेशन आसले ते. काँग्रेस गव्हर्मेंट पयलींचे जेन्ना तूं रुलिंगान आसून ऑपोजिशनान आशिल्लो, आतां BJP गव्हर्मेंट जेका पार्टीक लागून तूं ऑपोजिशनान आसा, खंयचें गव्हर्मेंट वॉज बेटर? सी आय कॅनॉट कंपेर खंयचें गव्हर्मेंट, बट आय कॅन टेल यू ऑलवेज दॅट आमचे काँग्रेस गव्हर्मेंट आनी काँग्रेस पार्टी दिस इज ऑलवेज बेटर दॅन BJP. पार्टी न्ही, गव्हर्मेंट इन गोवा. गव्हर्मेंट तुका सांगता न्ही, आज गोंयान सुद्दां सरकाराच्या लेवलाचेर फेल्युअर खुबशे जाल्ले आसा. युटर्नूय खुबशे जाल्ले आसा. जावं तो नायजेरियनाचो इशू जावं तो मायनिंगाचो इशू जावं, आनी खुबशे अशे कॅझिनोचो इशू जावं, खुबशे इशू जाल्या ताचेर सरकार फेल जाल्लें आसा. हांगा यू टर्न थंय तूं गेले इनवॉल्वमेंट काँग्रेसचे इनवॉल्व आशिल्ले. वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराचें नांव घेतलें वता. इन नायजेरियन ड्रग्स एंगल वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराचें नांव घेतलें वता. अशें खुबशे मिनिस्टराचें नांव तुमी वचूं ना, पण जेन्ना ते काँग्रेसचे आशिल्ले यू वेंट अगेन्स्ट रविना, यू वेंट अगेन्स्ट तुमी वचूंक चर्चिल. ना म्हणून, तूं म्हणटा तुमी वचूंक ना म्हणून. जेन्ना वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर दयानंद बांद्रेकरान SP जो बरें एक्शन घेतालो कोस्टल बेल्टान ताका जेन्ना क्रिटिसायज केलो ओपनली, तेन्ना आय गेस तुका खबर आसा आय हॅव ओपनली क्रिटिसायज वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ BJP. आनी जशें हांवें तुका ऑलरेडी सांगलां, वी आर स्टडींग इट. उलोवप खूब सोंपें. हांव फाल्यां प्रेस नोट काडून म्हणूंक शकता हो ड्रग्स जाना तो ड्रग्स जाना. प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आय बिलीव इन टेकिंग अप द इशू विथ प्रॉपर स्टडीज, इन टेकिंग इट टू अ रायट फूल प्रॉपर कंक्लुजन. बेश्टो काडूंक जाय म्हणून इशू काडप आनी वाटेर सोडपाची ही म्हजी संवय ना. इज NSUआय विथ यू? Definitely with Goa me. NSUआय विथ Definitely with me. President of Goa NSUआय is with you? Definitely. See, we are NSUI, we all are together. NSUI is one family. At least I feel all of us are together. If there is someone else's opinion, you can better No, question we that. heard of NSUआय president. She said की जो सुनील कवठणकार करता पळय ते आमकां लागना, ते NSUआयक लागना, तो इंडिविज्युअल कॅपॅसिटीन करता. पळय म्हाका तरी अजून पर्यंत ते हाजेर कमेंट हांव करूंक शकना, कित्याक हांव अजून पर्यंत NSUI प्रेसिडेंट आसा. ते आपल्याक जेन्ना हांव थोडे इशूज जे घेतले जे NSUI प्लॅटफॉर्म म्हणून घेतला, थोडे इशूज जे आसा ते हांवें इंडिविज्युअल म्हणून घेतला.
पण जेन्ना NSY म्हणून घेतला म्हाका तरी दिसना की दॅट ताणें कितें स्टेटमेंट केला ताजेर क्लॅरिफिकेशन तूं ताजे कडल्यान घेवंक शकता. कित्याक आय एम स्टील NSY वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा. दॅट शूड स्पीक फॉर इट. No, she has made a statement. Now you have to clarify. ना हांवें सांगलें तुका हांव अजून NSY प्रेसिडेंट आहा. सपोज हांव कितें रॉंग केल्लें नाल्यार कितें आसलें आनी कोणाची जर सहमती म्हज्या संघटनेची जर सहमती नासली जाल्यार हांव भायर आसतलो आसलो. हे सिंपल लॉजीक हाजी. हांव संघटनेन आसा म्हज्या सेम पोजिशनाचेर आहा. दॅट शोज की माय ऑर्गनायझेशन इज विथ मी. ह्यो सगळ्यो ज्यो केसी तूं आतां फायट करता पळय, सगळ्यो केसी म्हणूं शकना हांव. खुबश्यो केसी ज्यो केल्या NSY प्लॅटफॉर्माचेर केल्या, जशी युथाक डिरेक्टली रिलेटेड आसली. ड्रग्साची केस सुद्दां आमी NSY म्हणून केल्ली. तुका सांगलां हांवें हाजे पयलीं. आतां जेन्ना तूं स्टडीक चल्ल्या म्हणटा पळय, ती तुगेली पर्सनल स्टडी चल्ल्या काय NSUची स्टडी चल्ल्या? पळय स्टडी चल्ल्या म्हणटा ते आमी ऑर्गनायझेशनान सगळे बरोबर काम मेळून करता. सो ते NSUची आसता, पर्सनली लेवलाचेर आसता, पण स्टडी चल्ल्या बेजिकली. One fact is that you went against so and so ministers, तुजे ओन मिनिस्टर्स, then ministers. तांचेर व्हडले एक्शन जाल्ले दिश्टी पडना. डू यू वॉन्ट टू से ऑर यू फील की पर्रीकर गव्हर्मेंट इज हँड इन ग्लोज विथ दोज मिनिस्टर्स, काँग्रेस मिनिस्टर्स? पळय म्हाका तरी ओवरऑल जर आजची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार कोण कोणाचे हँड इन ग्लोव्ज तें सारकें कांय कळना. पण जे लोक सिरियस ऑफेन्स आनी सिरियस क्रायमांक तांची नांवां आयल्या आनी तांचेर एक्शन घेना ताजेर आनी म्हाका दिसना हांवें कितें उलोवपाची गरज आहा. ते कोण कोणाचे हँड इन ग्लोव्ज आहा ते लोकांक क्लियर जाता आनी इट शोज क्लियरली. नो, यू हॅव बीन नोन फॉर बींग आउटस्पोकन. सांगलें तुका हांवें सांगपाची एडिशनल गरज ना. हांवें म्हणपाची गरज ना ती गजाली. जे मनशांचेर सिरियस एलिगेशन्स आसा, जे मनशांचेर इन ब्लॅक एंड व्हायट विजिलन्स डिपार्टमेंटाचो प्रूफ आसा, कोणाचेर CBIचो प्रूफ आसा, कोणाचेर इंटरपोलान रिकॉर्ड केल्ल्या स्टेटमेंटान नांव आसा, हे मनशाचेर जेन्ना हे सरकार एक्शन घेना तेन्ना कोण कोणाचे हँड इन ग्लोव्ज आहा हें हांवें सांगपाची गरज ना. म्हणजे काँग्रेस क्लियरली दिसता. काँग्रेस आणि BJP सेम? हांव काँग्रेस आनी BJP सेम म्हणना. पळय काँग्रेस पार्टी इज ओशन. काँग्रेस पार्टीन आमकां केन्ना भ्रश्टाचार करपाक शिकोवंक ना. आज भ्रश्टाचाराच्या अगेन्स्ट काँग्रेस पार्टी काल सुद्दां आमच्या लिडरान लोकपाल जे इंट्रोडक्शन लोकपाल बिलाचें इंट्रोडक्शन केलां, आमकां भ्रश्टाचाराचेर सदांच अगेन्स्ट रावपाक आनी आमच्या देशाचो इंट्रस्ट सांबाळपाक ट्रेनिंग दिल्या. त्या खातीर आज हांवें संघटनेन अजून आसा. फाल्यां चर्चील आलेमाक लोकसभा टिकेट मेळ्ळी. चर्चील आलेमाच्या अगेन्स्ट केस केल्ली सावथ गोवान, जाल्यार NSUI वील सपोर्ट हिम, वील कॅनवस फॉर हिम? That is a time you have to see when he gets a ticket. If But he gets a personally, I ticket. will not support. Not personally. See, I cannot give you statement on behalf of the entire body right now sitting over here without discussing with them. Entire bodyचे behalf हांव statement दिवंक शकना. Simple. No, you But say I will- you हांव तुका सांगलें, NSUI individually, म्हणून. Sunil Kautankar will not campaign for him. But as a NSUI, at this juncture, I cannot make any statement. That is the reason for that. Because I believe की ऑर्गनायझेशनाक कितें करता सगळ्यांचे कन्सेंट घेवन स्टेटमेंट करूंक जाय. On when I am making a statement on their behalf. Okay, so when now last question, because we are running short of time, what will be stand of NSUI before Lok Sabha elections? Whether ticket should be given to those people who are named in police investigations, who are, or it should not be given to? Boy, it is my very clear view on this entire episode is that no clean कोणतरी कॅन्डिडेट आमचो पार्टीचो आसचो. आनी म्हाका तरी पूर्ण विश्वास आसा की आमची पार्टी कोण तरी क्लीन आनी न्यू कॅन्डिडेट लोकांक दितली, लोकां फुडें ऑप्शन म्हणून दवरतली. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. Clean? डेफिनेटली क्लीन. Clean in the sense नाव खंय आसूं जाय? डेफिनेटली यू शूड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एनीथिंग ऑर नो, कन्विक्शन कोणाचें जावच ना. कन्विक्टेड इन एनी ऑफेन्स ऑर मे नॉट बी अक्युज्ड ऑफ एनी सिरियस ऑफेन्स. ओके, हे आशिल्ले सुनील कवटणकर, उपाध्यक्ष NSUI गोवा युनिटाचे. तांचे म्हणणे प्रमाणे लोकसभा तिकेट जेन्ना दितली काँग्रेस पार्टी तेन्ना फक्त निवळ मनशांक तिकेट दिवची, आनी जर थोडे लोक जे इंडीक जाल्ले आसा तांकां तिकेट दिली जाल्यार स्वता ते तरी कॅनवस करचे ना, पूण NSUIचो स्टँड तांणी सांगपाक आजून म्हणसर नकार दिल्या. तरुण तेजपाल केसीन तांच्या म्हणण्या प्रमाणे सुनीता सावंताचें नांव ड्रग्स केसीन आशिल्ल्या कारणान तांकां कुशीक दवरचें, कारण थंय डिरिलिक्शन ऑफ ड्युटी जाल्ली आसा आनी सिमिलर हांगा जर डिरिलिक्शन जाली जाल्यार ही केसूय भायर पडपाक शकता. NSUI खुबश्या गजालींचेर अभ्यास करता आनी तो अभ्यास जाल्या उपरांत ते उक्तेपणान ह्या विशयांचेर रस्त्यार येवन आंदोलनां करतले आनी सरकाराच्या अगेन्स्ट आंदोलनां करतले. पूण ताणें आजून मेरेन सांगूं ना की हो अभ्यास कितले दीस चलतलो. ते म्हणटा की प्रत्येक गजालीक वेळ आसता. Thank you very much for joining us on Counterpoint. You are watching Counterpoint, your own interview series that you see on your own channel Prudent on every Monday at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.